मनीसजातीचे कल्याण जावचे, पर्यावरण समतोल उरचो, वायट प्रवृत्ती ना जावच्यो म्हूण म्हापशेचो पुरोहित बल्लाळ आपटेन अत्यग्निष्टोम सोमयाग दवरला। 8 मार्च ते 13 मार्च मेरेन हो याग बोडगिनी देवळा कडेन जातलो। यज्ञाची फलश्रुती म्हणजे जे आयज आमी सगळ्यांक आमच्या फुड्यान मोठे आव्हान आसा ते म्हणजे पर्यावरणाचे। आयज प्रत्येक कडेन वयता थंय पर्यावरणाची हानी चल्लेली आसा। दिल्ली, हरियाणान आमी हेचो अनुभव आतांच ह्या वर्सा घेतला की 3 दीस स्कूल बंद दवरचे पडले, कामां बंद दवरची पडली, लोकांक घरांत बसा म्हूण सांगचें पडलें। हें कारण कितें तर पर्यावरण सगळें आमचें बिगडलेलें आसा आनी अशा यज्ञाचें एकूच फलश्रुती आसा की पर्यावरण सावरकें जावचें। आमचें पर्यावरण जें आसा ऋतुचक्र आमी ताका म्हणटात, ते ऋतुचक्राची सायकल सगळी वेवस्थीत जावची आनी मानव जातीचें कल्याण जावचें हो तेजो मुख्य हेतू। यज्ञ हो बाकीचे तुमी आयकला, नवचंडी, रुद्र हे अशें सगळें तुमी आयकला, पूण हो यज्ञ वेदीक म्हणजे वेदान जें सांगलें की मानव सकल जातीचें कल्याण जावचें, सजीव सृश्टीचें कल्याण जावचें, पर्यावरणाक मदत जावची, असो हो सोमयाग आसा। गोंयकारांक आनी गोंयकारांक येयल्लो आसा की ह्या यज्ञांक सहभागी जावचें। अशे यज्ञ, वैदीक यज्ञ परत परत आयोजन करणें कठीण आनी हें जाणें कठीण, कारण 4 वेदांचो सहभागाचे ब्राह्मण हांगा असतात। टोटल 17 ब्राह्मण लागतात, जे 4 वेदांचे ज्ञाता आसात। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 17 मुख्य ब्राह्मण, प्रत्येक हेचो 4 बटी प्रत्येक वेदाचो। 8 मार्च ते 13 मार्च असो 6 दिसाचो सोमयागाचो कार्यक्रम निश्चित केलो। कुमारजुवेचो नवो गवणाळे पूल परत परत कामाक बंद करतात म्हूण लोक तिडकला। काम सारकें जायनासतनाच प्रमोद सावंताचे वाडदिसा म्हूण पुलाचे गडबडीन खंय उक्तावण केलां। सप्टेंबर मेरेन अप्रोच रोड करपाचें उतर दिल्लें, पण GSIDCन फटयलें म्हूण आरोप। प्रमोद सावंत म्हणटा बारीक सारीक कामां उरिल्लीं, 25 तारखेमेरेन पूल परत उक्तो जातलो। अप्रोच रोडाक खंय अडचणी आसात। जमल्या ह्या पुला खातीर पूल इनॉग्रेशन करून रोखडोच मोडलो। आतां हे 2 पूल आसा, एक मार्सेल ते कुंभारजुवा तो ब्रिज एका विका इनॉग्रेट केलो आनी एका विका भितरूच तेका क्रॅक गेलो, तो मोडलो। मागीर आतां रोखडोच एकाय होवूय आतां पळय हेजो हे जाला, हो पाखो जाला, आतां होवूय उडपाचो आहा, हो सारको हो बँड जाला, तें काम चालू आहा। हे फूल दिशाभूल केल्ली आसा की लायटीचें काम सुरू करता म्हणून पोल्स घालता आनी हिडनली ह्या ब्रिजाचें काम चालू आहा, जो की आतां थोडेच म्हयने जाले, 3-4 म्हयने जाले आनी हो आतां रोखडोच परतून मोडलो। आनी मेन गजाल म्हणल्यार हो आतां कुंभारजुवा गोंदालीम कुंभारजुवा ब्रिज म्हणटा पळय न्हू, हो कुंभारजुवाकारांचे फार्मरांचे जागा गेल्या आनी हो ब्रिज जाला। लोक खूब जाणांनी जागो दिना म्हणून सांगलेलो ब्रिजाक, कित्याक सगळ्यांक बेनिफीट जावंक जाय म्हणून, कळ्ळें तुका। पण कितें जालें, कुंभारजुवाकारांक अप्रोच रोडूच ना ब्रिजाक। सावंत येयलो आमची समजूत घालपाक की तुमकां एंड ऑफ सप्टेंबर म्हणल्यार तुमकां आमी अप्रोच रोड करून दिता, पण तें आजुनूय जावना। आयज जेन्ना BJPन मॅनिफेस्टो काडलो तेन्ना तेंच्यांनी सगळें डेव्हलपमेंट वर्क त्या मॅनिफेस्टोन दाखयला, कितें कितें तेंच्यांनी कामां केल्या। ब्रिज केला, कालवीम ब्रिज केला, शामराव मुखर्जी तो स्टेडियम केला, अशें खूब तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट वर्क तेंच्यांनी दाखयल्या की तेंच्यांनी केला म्हणून। पण एकूच हो इतल्या व्हडलो 60 कोटीचो खर्च करून जो हो ब्रिज बांदला कुंभारजुवा गोंदालीम, ह्या ब्रिजाचो मात्तूय उल्लेख तेंच्या मॅनिफेस्टोन ना। म्हणजे आमकां हांगासर अप्रोच रोड नासल्या कारणान साखळे, वाळपय हे सगळे लोक फेरयेन गर्दी करतात। मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाच्या खांब्याचेर काम करतना हालींच एक कामगार वेल्डिंग करतना सोंपिल्लो। तरी आसतना कॉन्ट्रॅक्टर आनी तांचेर देखरेख दवरपी GSIDCची यंत्रणा कांयच शिकिल्ली दिसना। गवणाळे पुलाचेर काम करपी ह्या कामगारांकूय कसलीच सेफ्टी आसा अशी पळयल्यार तरी दिसना। प्रमोद सावंत म्हणटा बारीक सारीक कामां उरिल्लीं, 25 तारखेमेरेन पूल परत उक्तो जातलो। अप्रोच रोडाक खंय अडचणी आसात। पूल बांदून जालो म्हूण जाहीरनाम्यांत पुलाचो उल्लेख करपाची खंय गरज ना। पुलाचें आमी घाईघाईन उद्घाटन करूंक नासलें। शेवटी लोकांक पूल बांदल्या उपरांत तो वापरपाक मेळपाक जाय, चड दीस तो बंद उरून तेजो उपयोग नासता। ओके फक्त त्या खातीर आमी तेजें उद्घाटन केल्लें, लोकांक वापरपाक येवचो म्हणून। ताज्या उपरांत तेजें फक्त लायटनिंगचें काम उरलेलें, हय लायटिंग तेज्या पुलाचेर घालपाच्यो उरलेल्यो आनी बारीक तेजी मायनर तेजें हें आशिल्लें, पेंटींग आनी हें तें आशिल्लें। थोडेशे एक थोडो तेंप गेल्या उपरांत ताजी थोडेशें आमच्या लक्षांत आयलें
की तेजे आनी एक ताका हे बेरिंग्स आनी हे तेजे थोडेशे जे आशिल्ले पळय न्हू ते एक मायनर मेंटेनन्स आशिल्लो तेजो. ओके, हो सगळो हातान घेवपा खातीर आमी पूल जो आशिल्लो तो बंद दवरलेलो. एप्रॉक्सिमेटली आमी 1 म्हयनो परमिशन घेतलेले कलेक्टरा कडल्यान बंद दवरता आसतना. तेजे थोडेसो टायम लिमीट आमकां चड लागलो. येता त्या 25 तारखेपर्यंत तो ब्रिज जो आसा तो परत रिओपन लोकां खातीर जातलो. ऑफिशियली तसो हांव आत्ता चेअरमॅन ना, हांव इलेक्शना पयलींच तेजे रेजिग्नेशन दिलां. बट तरी सुद्दां म्हाज्या स्टाफा कडल्यान हांवें फॉलोअप करून म्हणजे ते जाता तितके बेगीन करप. ओके, कारण लोकांची सगळ्यांची सोय जावपाक जाय. ओके, कारण तो ब्रिज जाल्या उपरांत खुबश्या लोकांक आमच्या वाटेंतल्याच लोकांक विशेश करून पळय आनी सांखळी त्या लोकांक तो ब्रिज चड फायदेशीर आसा. ओके, ते लक्षांत घेवन आमी 25 तारखेपर्यंत ब्रिज हो रिओपन जातलो. सप्टेंबर पर्यंत एप्रोच रोड करपाचो असो आमचे कडेन हे आशिल्लो. बट तेजो म्हणजे ओल्ड गोवा सायडींतलो रस्त्याचो जो आहा वायडनींग करपा खातीर हो बरोचसो प्रॉब्लेम जालो. कारण वायडनींग करपाक थंयसर रस्तो रोड जागा अवेलेबल ना जाली. ओके, सो आमकां जितके शक्य आहा तितको आमी वायडनींग जो आसा तो ऑलरेडी केलो. जे आमकां रस्त्याच्या सायडीन जी जागा आसली कोणाचे ऑब्जेक्शन येनासले तो आमी ऑलरेडी वायडनींग केले. ओके, इन लॉंग रन गव्हर्नमेंटची पॉलिसी ज्या प्रमाणे एक्विजिशन किंवा आनी कितें आसतलें इन कन्सल्ट विथ द स्टेक होल्डर्स कोण जे आसा तांकां विश्वासात घेवन फुडलो वायडनींग आनी हे ते करतले. पुणेटा खातीर शिरीष कुंकळेकर. घेवया एक ब्रेक.